सामुनाच्या एकवटान त्रिएक देवा तुझी नियाळ दया भेटयता वरका बलिदान वंदन देव बापा सृष्टी करणारा सारक्या तुझ्या आमकां सोबल्या म्हणटा तुझे उपकार सर्पण करता नामाका देव तूं तो सर्पण वयता जंग्या सोमे देवासना काल सामुनाच्या एकवटान देवा तुझी नियाळ दया भेटयता वरका बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसू तुमच्या सोबे आसू. आमकां जे घडीभर उगडास करून दिवया ह्या सकाळीच्या फरा कित्याक आमी धांवून आयल्या देवाक सोदून तसो लागशिल्लो अणभव करूं ताचे लागीं मागूं ताची साळावळ करूं आयचो सगळो दीस ताच्या कृपेन सारूं देखून आमी आयल्या तर हेर सगळ्या संगतीची राटावळ पयस करया. टेन्शनां आनी कितें चिंतना फाल्यां उपरांत कितें करचें म्हणली योजना आसात आमकां हरी एक घडी आसात आतां ती पयस दवरया. देवूच आमकां पुरो. देव जर तर आमच्या काळजांत आसा आमकां जाय ते सक्कड आयच्या दिसा ह्या मुखल्या हप्त्यान मुखल्या दिसांनी देव दितलो. देखून ताचोच आदार मागया. आमी हे मिसाचें बलिदान ताच्या मनाक व्हडा भक्तेन संभ्रमच्या. आमची पातकां वळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडांत विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसो बगेव सदांच आमकां करुये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची खाकुळत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. बापा तुजेर आसा सगळो आमचो विश्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवो चलयता सासनाच्या ससनाक. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. सल्मांव उतर प्रायेक पावलो तेन्ना ताच्या पदिणींनी ताचें काळीज
परक्या देवाशी ओडलें आनी आपल्या बापाय दाविदाचें काळीज आसलेले परी ताचें काळीज नातलें. ताणें सिदोनियाचे देवी अस्टार्टेची आनी अमोनियाची मुर्ती मिल्कोमाची पुजा केली. ताणें सर्वेस्पराच्या दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. आपलो बापूय दावीद सर्वेस्पराक विश्वासी रावलेले परी तो ताका विश्वासी रावलो ना. सल्माऊन जेरुसलेमा मुखल्या दोंगरार मोवाब्यांची मुर्ती केमोशा खातीर आनी अमोन्यांची मुर्ती मोलेका खातीर एक उंच पुजे स्थान बांदलें. ताणें आपले सर्व विदेशी पत्नींकी तशेंच करून दिलें आनी ताणें आपल्या देवाक धूपलासलो आनी बलिदानां भेटयलीं. देखून सर्वेस्पर सल्माऊचेर रागर जालो, कित्याक ताचें काळीज ताका 2 फावटी प्रत्यक्ष जाल्ल्या सर्वेस्परातावन इस्रायेलाच्या देवातावन पयस सरल्लें. सर्वेस्पर सल्माऊक प्रत्यक्ष जाल्लो तेन्ना ताणें ताका परक्या देवाची सेवा करूंक आडवरल्लें. पूण सल्माऊन सर्वेस्पराचो आदेश पाळ्ळो ना. देखून सर्वेस्परान सल्माऊक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून आनी म्हजो सल्लो आनी हांवें तुका दिल्ले आदेश पाळूंक नाय देखून हांव तुजी राजवडकी काडून घेतलो आनी ती तुज्या सेवकाक दितलो. पूण तुज्या बापाय दाविदाक लागून हांव तुज्या जिवन काळांत अशें करचो ना. बगार तुज्या पुताच्या हातांतली ती काडतलो, तरी पूण सगळी राजवडकी हांव ताच्या हातांतली काडचो ना. हांव म्हज्या सेवका दाविदाक लागून आनी हांवें विंचलेल्या शहरा जेरुसलेमाक लागून तुज्या पुताक एक वंश सांबाळून दवरतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सोमो करताय सर्वेस पौरातर मोजोय मोग तुझे परजे सोमो करताय सर्वेस पौरातर मोजोय मोग सदांसांनी सगळ्या नितीन चलता आनी बरें आसलेलें करतात ती सुभागी. तुझे परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस पौरा तर मोसोय उगडास कर मोजेशी ये म्हाका आतर दी. तुझे परजे सोमो करताय सर्वेस पौरात मोसोय मोग. हेर राष्ट्रांच्या लोकां सवे परसो तांचे जिणेची साल ताणी धरली. तांच्या मुर्तींची पुजा करूंक लागली आनी ही तांकां एक पासांक पावली. तुझे परजे सोमो करताय सर्वेस पौरात मोसोय मोग.
तुझे पुरची सोमो करताय सर्वेस पोरात मुसोय मोक. Alleluia, 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 alleluia. देवान तुमचे ते लायलेले आणि तुमका तारण दिवंक शकता ते होत नम्रतेन घेया. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमच्या सोवे आसू. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू थंयचो भायसर तीर आनी सिदोन प्रांताक गेलो. थंय तो एक घरांत भितर सरलो. ह्या विशयांत कोणाकय कळीत आसचें नाका, ताका नाका आसलें. पूण ताच्यान गुपीत उरोवंक जालें ना. ताचे विशयांत एक स्त्रियेन आयकतच ती भितर सरन ताच्या पांयां पडली. तिचे धाकटे दुवेक देंवसार लागुल्लो. ती एक आणबवडती, जल्मान सिरोफेनिसिया प्रांताची. आपले दुवेक लागुल्लो देंवसार धांवडाय जंय म्हूण ती परतूंक लागली. पूण जेजून तिका सांगलें, पयलें भुरगीं खावन दादोशी जावं दीत. भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्यांक उडोवचो समानय. ती जाप दिवन म्हणाली, ते नीज दनिया, तरी भुरग्यांनी उडयल्ले उंड्या कुडके मेजा पोंदाक आसलेली सुणी खातात न्हय. तेवळ जेजून तिका सांगलें, असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा वसयेत. तुज्या दुवेसो देंवसा सुटला. तशें ती घरा पावलेल्या वेळार तिची धूव हांतुळणां न्हिदून आसलेली तें तिणें देखलें. तिचो देंवसार सुटुल्लो. देवाचे उतर हे. कोंकणींत एक व्याख्यान आमी वापरता, खऱ्या मस्तेची पिडा. खऱ्या मस्तेची पिडा तुमी जायत्यांनी हो शब्द वापरला आसतलो. खऱ्या मस्तेची पिडा म्हणून म्हळ्यार कन्न घेतिल्ली पिडा. ह्या खरी मस्त लेखावरती दाखोवचो मनीस केन्नाय खरी मस्त हंकारान वा बेजबाबदारेन सुखी करच्यो. हाका आमी म्हणटा खऱ्या मस्तेची पिडा. हंकारान या जबाबदारी नासतना. आतां तुमकां बगूंक पुरो हो शब्द हांवें वापरलोच. कोण ह्या वर्गाची मनशां? प्रायेक पावुल्लीं सडावत करून भुरग्यांक म्हणटात, तरणाट्यांक म्हणटात खऱ्या मस्तेची पिडाची. तरणाट्यांक आज हांव एक बरो दाखलो दितां. हातूंत आमकां कळटलें खऱ्या मस्तेची पिडा आंगा पांगा बोळ आसली मात्र न्ही, तरणाटी मात्र न्ही, प्रायेक पावुल्लीं सयत खऱ्या मस्तेची पिडा आसा तांकांय. बरो दाखलो साल्मांव राय. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें साल्मांव राय. साल्मांव रायाक देवान 4 संगती कांय ना, आमी 4 संगती हांवें हांगा वर्ग करचे. 4 संगती जरालतरान सांगचे जाल्यार देवान दिल्ल्यो. एक साल्मांव रायाक जाय पुरती जाणूवाय देवान दिल्ली. आनी देव ताका दिसोवन तुका कितें जाय म्हूण विचारतना साल्मांव राय म्हाका गिन्यान या जाणूवाय दी म्हूण मागता.
देखून सालमांव रायाक देवान जाय पुरती जाणवाय दिल्ली आनी ती जाणवाय ताणें बरें राज्य करच्याक वापरली. सालमांव रायाक देवान जायती गिरेस्तकाय दिल्ली. तो ग्रेस्त राय. शेबा गांवची राणी ताका ताची वडविकाय आयकून ताका पळोवंक येता आनी पळोवंक येता आसतना त्या राणयेक बघता हांवें आयकल्लें थोडेंच हांगा ताच्या की दोड्यान ह्या सडीत मापण आसा. कित्याक सालमांवच्या कित्या आस्थानांत तितली गिरेस्तकाय बरोवन आसली. देखून गिरेस्तकाय देवान ताका दिल्ली. सालमांव रायाक मान आनी गौरव देवान दिल्लो. मान देखून दाविदा उपरांत ताच्या बापाय उपरांत इतल्या वर्सांची राजवट ताणें व्हडा मानान चलोवंक आनी भोंवतणीच्या राज्या मदें इस्रायल ल्हान गांव तरी व्हड मानान हे राजवट चलोवंक देवान ताका फावो केले. आनी चड करून पोरण्या सोल्ल्यांत देव सांगता गडयेपटी सांगता लांब आवदी लांब आवक देवान दिवचें इनाम. हे लांब आवक देवान सालमांवाक दिल्लें. पळया आमच्या जिणेंत आमकां कितें जाय. गिरेस्तकाय मान गौरव जाणवाय लांब आवक. कित्याक लांब आवकी हांव नाका म्हणना. कित्याक जायत्यांक आमकां आमच्या उत्तर प्रायरी आमकां आमच्या कुडीक इलाज करूंक जाय वखाद करूंक जाय. कित्याक आमकां देवान दिल्लें आवक जिवंक जाय म्हणलें आशा. एका मनशान आशेवचें तें सकड ताच्या की 10 वांट्यान 100 वांट्यान देवान सालमांवाक दिल्लें. पूण सालमांव कितें करता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी बरें करून आमी हे वाचप हांगा वाचल्लें आसा आयकल्लें जाल्यार सालमांव कितें करता. त्या काळार बहुपत्नीत्व आमी म्हणटा पॉलिगमी म्हळ्यार एका दादल्याक जायत्यो स्त्रियो आसूंक चड करून रायांक साध्य आसलें. देखून सालमांव राय आपणाचे राज्यासन चलयत आसतना भोंवतणीच्या राज्यां कडेन शांती दवरच्या खातीर आनी खंयच्याय राज्या खातीर जावंक पुरो तांच्या चलयां लागीं या तांच्या धुवां लागीं काजार जातलो. देखून ताका जायत्यो राणयो आसल्यो. आतां ह्यो राणयो आयल्यात ताच्या राज्याक आयल्या ताच्या आस्थानांत आसात. पूण तांकां सालमांवाक मेळिल्ल्या बरी भावार्थांत वाडावळ मेळोवंक ना. देखून एक दादलो तरणाटो आसूं प्रायस्त आसूं ताचें मन आपल्या स्त्रियेचेर बुलल्लेंच आसता आनी ह्यो स्त्रियो ताका तांच्या देवांक पुजा करूंक बोळ करतात. आनी सालमांव राय व्हडांतलो व्हड अपराध आदारता. एका निजा देवाक म्हळ्यार हे सकट हांवें सांगलें जाणवाय गिरेस्तकाय मान गौरव लांब आवक हे सकट दिल्ल्या देवाक सांडून आमकां बायबल सांगना तशें ताणें देवाक सांडलें म्हणून पूण ताच्या सांगातच जावंक पुरो हेर देवांची तो पुजा करता आनी हे देखिल्ल्या देवाक राग येता. भाव भयणीनो घडीत समजल्यात म्हूण हांव चिंता. घडीत समजल्यात म्हूण चिंता. आमच्या भोंवतणीची थोडी परिस्थिती हांव तुमकां सांगता. ही परिस्थिती आमच्या वैयक्तीक आमच्या एकल्यांच्या काळजांत आसूंक पुरो. ही परिस्थिती आमच्या घरांनी आसूंक पुरो. ही परिस्थिती आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगजेंत आसूंक पुरो. म्हाका सांगा आमकां चड करून ह्या कार्यावळीच्या क्रिस्तांवांक देवान सालमांवाक दिल्ल्या बरी दिवंक ना गी. थोड्या मापान उणें कित्याक तो राय आमी सादो लोक. पूण थोड्या मापान तरी आमकां देवान सालमांवाक दिल्ल्या बरी दिवंक ना गी. आमकां जाणवाय दिल्यात. पळया थोड्या गांवची क्रिस्तांवां आमची क्रिस्तांव भाव भयण्यांक शिकप ना. उत्तर भारतांत कितल्या कडेन आमची क्रिस्तांव भुरगीं शिकप नासतना आमी थोड्या फावटी पळयता वाटेर मागून येवची भुरगीं आसात न्ही तशीं आमची क्रिस्तांव आसात. पळया पूण आमच्या भोंवतणी आमच्या ह्या क्रिस्ती समुदायांत आमकां शिकपाक व्हड गौरव आसा. आमकां जाणवाय मेळोवंक ना गी. आमकां दिसपट तें मीस मेळटा. आमकां दोतोन मेळटा.
आमकां भावार्थाची 7 दीस रात म्हणल्या बरी शिकयता जणवाय मेळोवंक ना आमकां गिरेस्त मेळोवंक ना आंगी थोड्यांक उणें मस्त जाणां आमी लॉसांत आसा कश्टांत आसा पिडेंत आसा समजता पूण आमकां जाय पुरतो वावरू ह्या काम मेळोवंक ना आंगी मेळना आमकां मान गौरव मेळोवंक ना आंगी आमकां कोणी तूं कीळ वर्गाचो तूं फावो न्हय आमच्या मदें आमच्या सांगाता ह्याच मेजार बसून जेवंक योग्य न्हय म्हणली कोणी आमकां नांत आमकां सकना आमचे जावं आमचे काजारां रोसू आनी कसलेय संदर्भ आमी सकना सांगाता बसून जेवता सांगाता आमकां तूं एका काळार आसलें एक सैरीक सोदतना ओ ताची जात तसलें चेडूं तें पूण आतां आमच्या मदें असले भेद गेल्यात देवान आमकां दिवना दिला निमाणें लांब आवदी देवाक आमी अर्घां दिवंक जाय आमच्या भोंवतणी एक आस्पत्र्यो कितल्यो आसा ताच्या बदलाक आमकां दिसपट्ट्या खाणा जेवणाक जाय पुरतें देवान दिलां परत्यान हांव सांगता दुबळ्यांची केळकूळ हांव करना पूण आमकां देवान दिलां आमच्या मदें बुकेन पडून मेल्लीं क्रिस्तांवां पळोवंक आपरूक मेळची तरी आसता आमच्या मदलीं जायतीं जाणां अन्य देवाक सोदून कित्याक वेतात कित्याक आमच्या मदलीं जायतीं जाणां अन्य देवाक सोदून वेतात हांव नेना कारण कितें म्हणून हांव नेना देवान आनी कितें आमकां करून दाखोवंक जाय ताच्या इश्टागतेक लागून आमकां न्हू वसोल्लो सांगता सांजुवांच्या सुवातेन ताणें आपल्या पुताकच दिलो आनी कितें आमच्या देवान आमकां करूंक जाय ताणें आपलें रगत वरयलें हेंय आमकां पावना गी आमी तितली धारूण काळजाची जाली हांव आनीकय वपारींनी उलयतां तुमी समजल्यात म्हूण चिंता कित्याक हें पातक एका निजा देवाक मान दी हें पातक हे उपादेस हाच्या विरोध गेल्लें पातक देवाक चड नाखुशी दिता हांवें वापरूंक नजो शिराप म्हणून पूण आमचेरच आमी हें मागून घेता आयच्या पयल्या वाचपान निमाणें आमी आयकलें देव साल्मावरायाक सांगता तुज्या बापायक लागून दावीद तो इतले कश्ट आसल्यार तोय अप्रामाणीक रावलो पूण ताका लागून हांव तुका शिक्षेक लायना पूण तुज्या उपरांत तुका शिक्षेक लायतलोच आनी एक सांगाता हाडले ते राजवट इस्रायलाची परजा 2 फांटे जातात उपरांत देखून उगडास दवरया आमच्या घरांनी केदाळा आनेका देवाची आनेक देव भितर येता तें घर वांटे जाताच आनी तें घर हांव म्हणना आमचें बांदल्लें घर पयलें आमचें काळीजच शिंदून वेता कित्याक देवान आमकां हर एकल्याक विंचलां आनी ताची म्हणून आमकां मागलां पवित्र स्नानांत देखून ह्या काळजांत देव आसतना आनी एका देवाक आमचो एक नीज देव आसतना आनी एक देवाक हाडनाकात खंयच्याच कारणाक ताच्या बदलाक तोच भावार्थ या ताच्या धावंटे आनी भावार्थान देवा लागीं मागया आतां पळय आमी इतल्या भावार्थान हांगा आयले हांव आनीकी आमच्या मदें दुबाव आसचो नाका काऊ जेवचें नाका आमी मागल्लें आमकां देव दिता पूण खंयच्या वेळार तो जाणा देव दिताच आमच्या घरांनी त्याच एका निजा देवाची पुजा सोलो आमच्या फिरगजांनी त्याच निजा देवाची पुजा सोलो कित्याक एका निजा देवाची म्हणटना साल्मांव राय ताका सक्कड आसलें पूण ताच्या आस्थानांत आमी जाणाव एका निजा देवा सांगता हेर देवांची पुजा म्हणटना देवळांती हेर देवांक आनी हाडूंक पळयले देखून भाव भयणी आनीच्या मुखल्या आमचे युक्रिस्ताचें हें बलिदान आमचो भावार्थ परगट करूं देवा तूंच एकलो म्हाका पुरो खंयच्याय घडी अस्कत कांयक लागून हांव हेर देवा फाटल्यान दावल्या जावंक पुरो पूण देव आमकां आज बक्षिता परत्यान तो अपराध करचो नाका त्याच देवा थंय
सासवाच्या कणात इतलो भावार्थ असल्यारय आमकां पर्वत हालोवंक शकतात म्हणटा जेजू. तितलोच भावार्थ असल्यारय पुरो. मागया, आमी मागिल्लें देव दिता आनी आमच्या सांगाता सासनाक तो रावता. म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या एका निजा देवाच्या मानाक आमी भेटोवचें हें बलिदान मानता आसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनात आनी मैमेक आनी आमच्या आत्म्यापासून देवा सुरू स्वर मागून घे. मोगाळ बापा, आमच्या रसनारा हो उंडो आनी वायन बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमच्या असक्त कुडीच्या पोशणाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्याकय सासनाच्या जिविताचें पोशण जावं दी. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमतांव जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगडतांव. तीर बरवशान ताच्या मैमे वोंत येण्याक अत्रेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्या आनी सासणी करराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good pergatuya. Sonia Jesu, tujhe mara, ami samartha. Tujhe kuna jiwan ko. Amin berkata Tujaya Sonia Jesu Amin berterima. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ख्या पृथ्वीच्या विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पसजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगती भगिवन जुजे ती सोपती भगिवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. Amen. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां काळणेन पडोवन दिवं नाका. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शनात्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रासवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळी संसाराचे पाप कटले आमची काकुळ कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप कटले आमची काकुळ कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. सोनिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एके कालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सुवें आमकां एक करून आमचे जिवीत संवसाराचे सोडून खातीर सुफळ कर. हो सुजाव आमचो संतोष ही आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सुकलो सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आणि सर्वोद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं.
प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवें मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावन सोप म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इश्ट जावन येयलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गूर करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता आमच्यो सगळ्यो गरजो बाळका जेजू मुखार दवरया चड करून आमच्याच वैयक्तीक जिणेंत आनी आमच्या कुटुंबांनी थिरासान मेळच्या खातीर आमच्या भावार्थांत आमी थीर उरच्या खातीर आनी जेजू केदना पर्यंत आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांनी आसा आमकां कितेंच सुखचें ना हर एक मेळटलें सांगता मागया ए भगेवोन जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडा बी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेक सावंदी उखल्लो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सकटांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितांव जशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दी नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नमान मरी एकूच मेंबरले सुमी तुजे सांगाता आस्त्रें आमी तातूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाचे घडये आमेन आनी देवा सुपूत मनीस जालो आनी आमचे मदें नमान मरी एकूच मेंबरले सुमी तुजे सांगाता आस्त्रें आमी तातूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाचे घडये आमेन आनी देवा सुपूत मनीस जालो आमचे मदें नमान मरी एकूच मेंबरले सुमी तुजे सांगाता आस्त्रें आमी तातूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाचे आनी देवा सुपूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखासर पडून आमी मागता तुजे इतलें बिरमोतीन भरुल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या अत्रेगान आमी मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आणि पवित्र आत्म्याक सांगता आमी तुका वरनूच्या सदां सर्वदा आमेन बाळका जेजून आमकां फावो केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवया मागया ए बो उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हड्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी फातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर क्रिस्तांव मान दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दी सरस्वती आणि महिमा जावन तुका बाळका जेजू आमेन स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावू आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावू आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावू आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावू आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावू आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं
जो बापा आणि पवित्र आत्म्या सोबत जियेत आणि रास करता ससनाच्या ससनाक. देखून उभी रावया. इकडून तुमकां येदोळसो गेल त्या हप्त्यांत दिल्या 17 तारखेक हांव 13 दिसांक करेजमाच्या फुडें हांगा संजेच्या 6 वरांच्या मिसा उपरांत 13 दिसांची सुमार एक 1.5 वराची शिकोवण आसा. संजेच्या 6:30 तावन या 6 वरांच्या मिसा उपरांत तावन 8 या 8:30 या 8:15 पर्यंत 1.5 वराची शिकोवण. ही शिकोवण मुळावी जावन आमी क्रिस्तांवां आमी ल्हानपणार पवित्र स्नान घेतलां, पूण आमचे पवित्र स्नान कसलें, आमचे क्रिस्ती आपोवणें कसलें आनी आमची लितुर्जीक जिणी क्रिस्ती साक्रामेंताची जिणी कशी आमी बऱ्या तरान जियेवयेत, संपूर्णान जियेवयेत म्हणल्या वयर आसा. आनी हाका ही शिकोवण तरी पवित्र सभेच्या मुळा आदीं जावन आसली एक रीत आमी कितें नवी करूंक प्रयत्न करते आसा. देखून कुटुंबां सांगाता तुमी आयल्यात जाल्यार संजेचे मागणी ह्या शिकोवणे मारिफात तुमच्या कुटुंबानच करियेत. घरा सडीत मागणे म्हणून गरज ना, तो वेळ हांगाच तुमकां उरता. देखून वैयक्तीक जावन येवच्या बदलाक कुटुंबां सांगाता तुमी आयल्यात जाल्यार. आनी जाता तर कोणाक येवंक मोन आसा ती जाता तर 13 दिसांनी 13 येवच्याक गरजेचें. देखून कोणाक साध्य आसा ती 17 तारखेक तावन येवच्या ब्रेस्तरा संजेच्या मिसा उपरांत तावन मार्चाच्या 1 तारखे पर्यंत मंगळारा दिसा पर्यंत ही शिकोवण आसतली. हांगा इगर्जेंतूच आसतली. ही हांगा अवकाश ना जाल्यार आमी हॉलांत मांडून हाडटले. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. Jesus Parka, Urka Kita Astuka, Diagnosa Kusaka Tatsanga, Tiksupuna, Abar Marta Suka, Dibur Sadu, Sumsara Payo, Pakya Kurut, Suksun Tilo, Amchi Supaka, Tuwe Wawole, Tujaga Murni, Gai Kungili, Urka Tuka, Chisu Parka, Urka Kita Astuka, Diagnosa Kusaka Tatsanga Tiksupuna Abar Marta Suka Mukad Putra Sone Aukwaruya Shimati Amka भगवान पुरुषाचे करुन और आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे